की आतापर्यंत त्या संदर्भातले काही जावना आणि एखादो जर निर्णय कितें जर जाता आसत जाल्यार ताका एक प्रोसिजर आसता. पण वेगवेगळे जे अफवा येतात त्या अफवान कांय तथ्य ना की त्याच्यार कोणी ह्या वेगवेगळ्या बातम्यांचेर कोणी विश्वास दवरचो न्हू. आणि त्यामुळे कसं आता की कोण तरी सीएम बरोबर गेले, कोण तरी आनी खंय गेले आणि त्यामुळे वेगवेगळे चर्चा सुरू जाल्यात आणि तातूंतल्यान सगळ्यांकूच अस्वस्थ जाता. म्हाका एक सादें समजना की ताका आपयला कोणे आनी तो कोणा कडेन उलयला. त्यामुळे कितें आसा की कोण तरी हांव आतां इंदोर वता आनी आमच्या पार्टीक एक वेगळी शिस्त आसा. अशें उगीच कोण तरी उलयलें आनी कितें अशें जायना. ताका एक प्रोसिजर आसा. केंद्रातले लिडर आमचे येतले, हांगा उलयतले, डिस्कस करतले आनी एखादो विशय कितें जातलो तातूंत तशें जाता न्ही. आजच्या वेळार तरी भितर कांय ना इतलें हांव सांगता. पण लिडरशिप बद्दल चर्चा झाली कांयच ना, कांयच चर्चा जावं. तसे काय ना काय ना. गोयची लिडरशिप काय- 27 पर्यंत कंटिन्यू काय- करतली. हांवें तुका कितें म्हणलें, सध्या त्या संदर्भातली चर्चा अजिबात जावना. अरे आपल्या पार्टीचो नेत्याक एखाद्या मेळप हें खूब व्हडलें न्ही. प्रधानमंत्र्याक म्हणलें, संघटन मंत्र्याक म्हणलें, तूं कितें हांवें सध्या खंयचोच विशय ना इतलें हांव सांगपाक सोदतां. कारण तो विशय इतल्यान थांबचो. आमदार मायकल लोबो म्हणटा सद्याक तरी काय राजकीय बदल ना. तशें असल्यार मुख्यमंत्री आपल्याक सांगता आशिल्लो. पण म्हाका अजून पासून तरी नॉलेज ना. म्हाका सीएम अशें कितें जाल्यार रोखडो फोन मारून सांगता आनी अशें म्हाका तरी कांय इन्फॉर्मेशन येवंक ना कितें चेंजीस जाता म्हणून अजून पासून गोवा स्टेटीन. बट इट इज फुल्ली डिपेंडींग ऑन द सेंटर. दॅट इज they will announce, they will call all the MLAs, have the meeting and do whatever they want. These are all speculations at the moment. These are all rumors which are happening at the moment. I don't believe that there is any changes at the moment in the state of Goa. He gave him support unconditional, without anything, without asking anything from him or the party. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.